म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. देश विदेशांनी राबितो करून आशिल्ले आमी भारताचे लोक व्हडा उमेदीन प्रजासत्ताक दीस मनोवपाच्या तयारेंत आसात. हांव तुमकां सगळ्यांक प्रजासत्ताक दिसाच्या ह्या राष्ट्रीय पर्वाची काळजासावन परबीं दितां. प्रजासत्ताक दिसाचें हें पवित्र पर्व आमच्या भूत, वर्तमान आनी भविश्यांतल्या देशाच्या दशेचें आनी दिशेचें अवलोकन करपाची संद आसा. स्वातंत्र्य संग्रामाच्या बळग्याचेर 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा सावन आमच्या देशाची दशा बदल्ली. भारत स्वतंत्र जालो. आमी आमच्या राष्ट्रीय नियतीचे निर्माते जाले. 26 जानेवारी 1950 ह्या दिसा सावन आमी आमच्या प्रजासत्ताकाक घटनात्मक आदर्शांच्या दिशेन फुडें व्हरत आसात. त्याच दिसा आमी आमचें संविधान पुरायपणान लागू केलें. लोकशायेची जननी भारत भूंय वसाहतींच्या कायदे कानुनांतल्यान मुक्त जाली आनी आमचे लोक तंत्रात्मक गणराज्य अस्तित्वांत आयलें. आमचें संविधान विश्व इतिहासांतल्या आयज मेरेनच्या सगळ्यांत व्हडल्या गणराज्याचो आधार ग्रंथ जावन आसा. आमच्या संविधानांत आशिल्ले न्याय, स्वतंत्रताय, समानताय आनी बंधुतेचे आदर्श आमच्या प्रजासत्ताकाक परिभाषीत करतात. संविधान निर्मात्यांनी राष्ट्रीयत्वाची भावना तशेंच देशाची एकता हांकां घटनात्मक तरतुदींचो घटमूट आधार दिला. लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी आमच्या राष्ट्राचें एकीकरण केलें. फाटल्या वर्सा 31 ऑक्टोबराक कर्तृत्य देशवासियांनी व्हडा उमेदीन तांची 150वी जयंती मनयली. तांच्या 150व्या जयंतीच्या पवित्र पर्वाकडेन संबंदीत स्मरण उत्सव मनयतात. हे उत्सव देशवासियांमदीं राष्ट्रीय एकता आनी अभिमानाची भावना घटमूट करतात. उत्तरेसावन दक्षिणे मेरेन तशेंच उदेंतेसावन अस्तंते मेरेन आमचे प्राचीन संस्कृतीक एकतेचें विणकाम आमच्या पुर्वजांनी केल्लें. राष्ट्रीय एकतेच्या स्वरुपांक जिवंत दवरपाचो प्रत्येक यत्न खूब तोखणाय करपासारको आसा. फाटल्या वर्सा 7 नोव्हेंबर सावन आमचें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हाची 150 वर्सां पूर्ण जाल्ल्याचो उत्सव लेगीत आमी मनयतात. भारत मातेच्या दैवी रुपाची वंदना करपी हें गीत जनमनांत राष्ट्रप्रेमाचो संचार करता. राष्ट्रीयतेचे महाकवी सुब्रमण्यम भारती हांणी तमीळ भाशेंत वंदे मातरम यज्ञोपम म्हणल्यार आम्ही वंदे मातरम म्हणुया ह्या गिताची रचना करून वंदे मातरमची भावना आनीकय व्यापक थराचेर जनमानसाकडेन जोडली. हेर भारतीय भासांनी लेगीत ह्या गिताचे अणकार लोकप्रिय जाले. श्री अरोबिंदो हांणी वंदे मातरमचो इंग्लीश अणकार केलो. ऋषितुल्य बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांणी रचिल्ले वंदे मातरम हो आमच्या राष्ट्रवंदनेचो सूर आसा. आयच्यान 2 दीस पयलीं म्हणल्यार 23 जानेवारीक देशवासियांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांची जयंती तांकां आदरपूर्वक श्रद्धांजली ओंपली. 2021 वर्सा सावन नेताजींची जयंती पराक्रम दीस म्हणून मनयतात. जाका लागून देशवासियांक खासा करून युवा पिळगेक तांच्या अदम्य देशभक्तीची प्रेरणा मेळची. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांची घोशणा जय हिंद हो आमच्या राष्ट्रगौरवाचो उद्घोश जावन आसा. मोगाळ देशवासियांनो, तुमी सगळे आमच्या जिवंत प्रजासत्ताकाक शक्तिशाली करतात. आमच्या तिन्ही दलाचे शूर जवान मातृभुमीच्या रक्षणा खातीर सदांच दक्ष आसतात. आमचे कर्तव्यनिष्ठ पोलीस तशेंच केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे जवान देशवासियांच्या आंतरीक सुरक्षे खातीर तत्पर आसतात. आमचे अन्नदाते शेतकामती तशेंच देशवासियां खातीर पोशण सामग्री पिकयतात. आमच्या देशाच्यो कर्मठ आनी हुशार अस्तुऱ्यो कितल्याशाच मळांनी नवे विक्रम प्रस्थापीत करतात. आमचे सेवाधर्मी दोतोर, नर्स आनी सगळे भलायकी कर्मचारी देशवासियांच्या भलायकेची काळजी घेतात. आमचे निश्ठावान सफाई मित्र देशाक नितळ दवरपांत मुखेल भुमिका निभायतात. आमचे प्रबुध्द शिक्षक फुडल्या पिळग्यांची घडण करतात. आमचे विश्वस्तरीय विज्ञानीक आनी इंजिनियर्स देशाच्या विकासाक नवी दिशा दितात.
आमचे कश्टाळू कामगार भाव भयण राष्ट्राचें नवनिर्माण करतात. आमचे प्रतिभाशाली युवक आनी भुरगीं आपली प्रतिभा आनी योगदानान देशाच्या भांगराळ्या भविश्याविशीं आमचो विश्वास घटमूट करतात. आमचे हुशार कलाकार, कारागीर आनी साहित्यकार आमच्या गिरेस्त परंपरांक आधुनीक अभिव्यक्ती दितात. कितल्याशाच मळावेले तज्ञ देशाच्या बहुआयामी विकासाक दिशा दितात. आमचे उमेदी उद्योजक देशाक विकसीत आनी आत्मनिर्भर करपांत आपलें योगदान दितात. निस्वार्थ भावनेन समाजाची सेवा करपी व्यक्ती आनी संस्था कितल्याशाच लोकांच्या जिवितांत प्रकाश हाडटात. सरकारी तशेंच बिगर सरकारी कार्यालयांनी आनी संस्थांनी काम करपी सगळे कर्तव्यपरायण लोक राष्ट्र निर्माणांत आपल्यो सेवा समर्पीत करतात. जनसेवेखातीर बांदिल्ले लोकप्रतिनिधी देशवासियांच्या आकांक्षा प्रमाण कल्याण आनी विकासाची लक्ष्यां साध्य करतात. अशा तरेन सगळे जागृत आनी संवेदनशील नागरीक आमच्या प्रजासत्ताकाची प्रगती यात्रा फुडें व्हरतात. आमच्या प्रजासत्ताकाक घटमूट करपाच्या यत्नांनी वावुरपी सगळ्या देशवासियांची हांव काळजासावन तोखणाय करतां. प्रवासी भारतीय आमच्या प्रजासत्ताकाची प्रतिमा संवसारीक माचयेर गौरवीत करतात. हांव तांची खाशेली तोखणाय करतां. मोगाळ देशवासियांनो, आयच्या दिसा म्हणल्यार 25 जानेवारीक आमच्या देशांत राष्ट्रीय मतदार दीस मनयतात. लोकप्रतिनिधींच्या वेंचणुके खातीर आमचे प्रौढ नागरीक उत्साहान मतदान करतात. बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर मानताले की मताधिकाराच्या वापरान राजकीय शिक्षण सुनिश्चित जाता. आमचे मतदार बाबासाहेबांच्या विचारांप्रमाण आपली राजकीय जागृताय दाखोवन दितात. मतदानांत बायलांची वाडटी भागीदारी आमच्या प्रजासत्ताकाचो एक शक्तिशाली अशें रूप आसा. बायलांचें सक्रीय आनी समर्थ जावप देशाच्या विकासा खातीर खूब म्हत्वाचें. तांच्या भलायकी, शिक्षण, सुरक्षा आनी अर्थीक सक्षमीकरणा खातीर केल्ल्या राष्ट्रीय यत्नाक लागून कितल्याशाच मळांनी बायलांची भागीदारी वाडल्या. बेटी बचाओ बेटी पढाओ मोहिमेक लागून धुवांच्या शिक्षणाक प्रोत्साहन मेळ्ळां. प्रधानमंत्री जनधन येवजणे खाला आतांमेरेन 57 कोटी परस चड बँक खातीं उक्तीं केल्यांत. हातूंत बायलांची खातीं सुमार 56% आसात. आमच्यो भयणी आनी धुवो परंपरागत रूढी तोडून फुडें सरत आसात. बायलो देशाच्या समग्र विकासांत सक्रीय योगदान दितात. 10 कोटी परस चड आप वावुरपी गटांकडेन जोडिल्ल्यो भयणी विकासाची नवी व्याख्या बरयतात. बायलो शेतां भाटासावन अंतराळा मेरेन, स्वरोजगारा सावन सैन्या मेरेन आपली प्रभावी वळख तयार करतात. खेळाच्या मळार आमच्या धुवांनी विश्वस्तराचेर नवे विक्रम प्रस्थापीत केल्यात. फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरांत भारताच्या धुवांनी ICC वुमन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप आनी ताचे उपरांत ब्लायंड वुमन्स T20 वर्ल्ड कप जिखून भांगराळो इतिहास रचला. फाटल्याच वर्सा बुद्धीबळाच्या वर्ल्ड कपाची फायनल मॅच भारताच्याच 2 धुवांमदीं जाली. ही उदाहरणां खेळाच्या मळार आमच्या धुवांच्या वर्चस्वाचो पुरावो आसात. अशा धुवांचेर देशवासियांक गर्व आसा. पंचायती राज संस्थांनी बायल लोकप्रतिनिधींची संख्या सुमार 46% आसा. बायलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाक नवी उंचाय दिवपी नारी शक्ती वंदन अधिनियमावरवीं बायलांच्या नेतृत्वावरवीं विकासाच्या विचारांक अभूतपूर्व शिक्त मेळटली. विकसीत भारताच्या निर्माणांत नारी शक्तीची भूमिका म्हत्वाची आसतली. तांच्या वाडट्या योगदानान आमचो देश स्त्री पुरुष समानतेचेर आदारिल्ल्या समावेशी प्रजासत्ताकाची देख सादर करतलो. समावेशी विचारांसयत वंचीत घटकांच्या कल्याण आनी विकासा खातीर कितल्योशोच येवजण्यो कार्यान्वीत केल्यात. फाटल्या वर्सा 15 नोव्हेंबराक देशवासियांनी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जयंती दिसा 5वो जनजातीय गौरव दिवस मनयलो. तशेंच भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंती निमतान मनयल्ले उत्सव संपन्न जाले. आदी कर्मयोगी अभियानाच्या माध्यमांतल्यान जनजातीय समुदायाच्या लोकांमदीं नेतृत्व क्षमताय फुलयली.
फाटल्या वर्सांनी सरकारान जनजातीय समाजाच्या गौरवशाली इतिहासाची देशवासियांक वळख करून दिवपा खातीर वस्तू संग्रहालयां बांदपा सयत कितलेशींच पावलां उखल्ल्यांत. तांच्या कल्याणाक आनी विकासाक प्राधान्य दिलां. राष्ट्रीय सिकल सेल एनिमिया निर्मूलन मिशना खाला आतांमेरेन 6 कोटी परस चड स्क्रीनिंग जाल्यात. एकलव्य मॉडेल रेजिडेन्शियल स्कुलांनी सुमार 1,40,000 विद्यार्थी शिक्षण घेतात आनी तातूंतल्या कितल्याशाच विद्यार्थ्यांनी सर्ती परिक्षांनी उत्कृश्ट प्रदर्शन केलां. भलायकी आनी शिक्षणाचे अशें अभियान जनजातीय समुदायांचो वारसो आनी विकास हांचो मेळ घालता. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्श अभियान तशेंच पीएम जनमन येवजणे वरवीं पीव्हीटीची समुदाया सयत सगळ्या जनजातीय समुदायांचें सक्षमीकरण जालां. आमचे अन्नदाते शेतकामती आमच्या समाजाचे तशेंच अर्थवेवस्थेचे कोणो जावन आसात. शेतकामत्यांच्या कश्टाळू पिळग्यांनी आमच्या देशाक अन्न धान्यांत आत्मनिर्भर केलां. शेतकामत्यांच्या कश्टांच्या बळग्याचेरूच आमी कृशी आदारीत उत्पादनांची निर्यात करूंक शकतात. कितल्याशाच शेतकामत्यांनी यशाची सामकी प्रभावशाली उदाहरणां मुखार दवरल्यात. शेतकरी भाव भयणांक आपल्या उत्पादनाक योग्य दर मेळचो, सवलतीच्या व्याजाचेर रीण मेळचें, प्रभावी विमा सुरक्षा मेळची, शेती खातीर बरें बी मेळचें, शिपणावळीच्यो सोयी मेळच्यो, चड उत्पादना खातीर सारें उपलब्ध जावचें, तांकां आधुनीक कृशी पद्दतींकडेन जोडचें, तशेंच सेंद्रीय शेतीक चालना दिवची ह्या सगळ्या विशयांक प्राधान्य दितात. पीएम किसान सन्मान निधी वरवीं शेतकरी भाव भयणांच्या योगदानाक मान दितात, तशेंच तांच्या यत्नाक आदार दितात. दशकां सावन गरिबीकडेन झुजतल्या करोडो देशवासियांक गरिबी रेशेच्या वयर हाडल्यात, तशेंच अशे यत्न करतात की तांकां परत गरिबीचे त्रास जावचे न्हय. अंत्योदयाची संवेदना कार्यान्वीत करपी विश्वांतली सगळ्यांत व्हडली येवजण पीएम गरीब कल्याण अन्न येवजण ह्या विचाराचेर आदारिल्ली आसा की 140 कोटी परस चड लोकसंख्या आशिल्ल्या आमच्या देशांत कोणूच उपाशी रावचो न्हय. ह्या येवजणेन सुमार 81 कोटी लाभार्थ्यांक मदत मेळटा. गरीब कुटुंबां खातीर वीज, उदक तशेंच शौचालयाच्या सोयींनी युक्त 4 कोटीं परस चड पक्की घरां बांदून तांकां मानाचें जिवीत जगपाचो आनी फुडें वचपाचो आधार दिला. गरिबांच्या कल्याणा खातीर केल्ले अशे यत्न महात्मा गांधींच्या सर्वोदयाच्या आदर्शाक कार्यान्वीत करतात. जगांतली सगळ्यांत व्हडली युवा लोकसंख्या आमच्या देशांत आसा. अभिमानाची गजाल म्हणल्यार आमच्या युवकां मदीं असीम प्रतिभा आसा. आमचे युवा उद्योजक, खेळगडे, विज्ञानीक आनी प्रोफेशनल्स देशांत नवी उर्जा भरतात, तशेंच विश्वथराचेर आपली वळख करतात. आयज व्हडा संख्येन आमचे युवक स्वरोजगाराच्या यशाची प्रभावशाली उदाहरणां मुखार दवरतात. आमचे युवकूच आमच्या राष्ट्राच्या विकास यात्रेचे ध्वजवाहक आसात. मेरा युवा भारत वा माय भारत टॅक्नॉलॉजीच्या मजतीन चलपी एक अणभव आदारीत शिक्षण वेवस्था आसा. ही युवकांक नेतृत्व आनी कौशल्य विकासा सयत कितल्याशाच मळांनी उपलब्ध संदीकडेन जोडटा. आमच्या देशान स्टार्टअप्सच्या प्रभावशाली यशाचें मुखेल श्रेय आमच्या युवा उद्योजकांक वता. युवा पिळगेच्या आकांक्षांचेर केंद्रीत धोरणां आनी कार्यावळींच्या बळग्याचेर देशाच्या विकासाक गती मेळटली. म्हाका विश्वास आसा की वर्स 2047 मेरेन विकसीत भारताच्या निर्माणांत युवा शक्तीची मुखेल भूमिका आसतली. मोगाळ देशवासियांनो, भारत विश्वांतली सगळ्यांत वेगान वाडपी व्हडली अर्थवेवस्था आसा. विश्व पटलार अनिश्चितता आसून लेगीत भारतांत सतत अर्थीक विकास जायत आसा. आमी लागींच्या फुडारांत विश्वांतली तिसरी सगळ्यांत व्हडली अर्थवेवस्था जावपाचें लक्ष्य साध्य करपाच्या दिशेन फुडें वतात. विश्वस्तरीय बुनियाद सुविधांचे निर्माणांत गुंतवणूक करून आमी आमची अर्थीक संरचनेची उच्च थराचेर पुनर्बांधणी करतात. अर्थीक नियतीच्या निर्माणाचे यात्रेत आत्मनिर्भरता आनी स्वदेशी हे आमचे मूळ मंत्र आसात. स्वातंत्र्या उपरांत देशाच्या अर्थीक एकीकरणा खातीर सगळ्यांत म्हत्वाचो निर्णय जीएसटी लागू केल्ल्यान वन नेशन वन मार्केटची वेवस्था
प्रस्थापीत जाल्या. जीएसटी वेवस्था आनीक प्रभावी करपाच्या हालींच्या निर्णयाक लागून आमच्या अर्थवेवस्थेक आनीक चड शक्त मेळटली. श्रम सुदारणेच्या मळार 4 लेबर कोड्स जारी केल्यात. हाका लागून आमच्या कामगार भावा भयणांक फायदो जातलो, तशेंच उद्योगांच्या विकासाक लेगीत गती मेळटली. मोगा देशवासियांनो, प्राचीन काळासावन पुराय मानवता आमची सभ्यता, संस्कृती तशेंच आध्यात्मीक परंपरेचो फायदो घेत आयल्या. आयुर्वेद, योग तशेंच प्राणायामाक विश्व समुदायान तोखेला आनी आपणायला. कितल्याशाच महान विभुतींनी आमच्या आध्यात्मीक आनी सामाजीक एकतेच्या धारेक सतत प्रवाह दिला. केरळांत जल्मल्ले महान कवी, समाज सुधारक आनी आध्यात्मक विभूती श्री नारायण गुरू हांच्या मताप्रमाण ती सुवात आदर्श मानतात, जंय जात आनी पंथाच्या भेदभावाबगर सगळे लोक बंधुत्वान रावतात. हांव श्री नारायण गुरू हांचो हो विचार तांच्या भाशेंत परत म्हणपाचो यत्न करता. जाती भेदम मतद्वेषम एदुम इल्लादे सर्वरूम सोदरत्वेन वाडुन्न मातृका स्थान मानित. ही अभिमानाची गजाल आसा की आयचो भारत नव्या आत्मविश्वासान आपल्या गौरवशाली परंपराविशीं दक्ष रावन फुडें वता. हालींच्या वर्सांनी आमच्या आध्यात्मीक परंपरेच्या पवित्र थळांक जनचेतनेकडेन जोडल्यात. थारायिल्ल्या काळांत गुलामीच्या मानसिकतेच्या अवशेषांपासून मुक्त जावपाचो समयबद्ध संकल्प केला. भारतीय ज्ञान परंपरेंत दर्शन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित, साहित्य तशेंच कलेचो महान वारसो उपलब्ध आसा. ही अभिमानाची गजाल आसा की ज्ञान भारतम मिशन सारक्या यत्नावरवीं भारतीय परंपरेंत उपलब्ध रचनात्मकतेक संरक्षीत आनी प्रसारीत करतात. हे मिशन भारताच्या लाखांनी अमूल्य पांडुलिपींनी सांठयल्लो वारसो आधुनीक संदर्भांनी फुडें व्हरतले. भारतीय भासांक तशेंच भारतीय ज्ञान परंपरेक प्राधान्य दिवन आमी आत्मनिर्भरतेच्या यत्नाक संस्कृतीक आधार दितात. भारताचें संविधान आतां 8वे अनुसूचींत आस्पाव आशिल्ल्या सगळ्या भारतीय भासांनी उपलब्ध आसा. संविधान भारतीय भासांनी वाचिल्ल्यान आनी समजल्यान देशवासियांमदीं घटनात्मक राष्ट्रीयतेचो प्रसार जातलो, तशेंच आत्मगौरवाची भावना घटमूट जातली. सरकार आनी सामान्य मनशांमदीं अंतर सतत उणें जायत आसात. एकमेकाचेर आशिल्ल्या विस्वासाचेर आदारिल्ल्या सुशासनाचेर भर दितात. कितलेशेच अनावश्यक नेम रद्द केल्यात. कितल्योच कॉम्प्लायन्सीस बंद केल्यात. तशेंच जनतेच्या हिता खातीर वेवस्था सोपी केल्या. टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान लाभार्थ्यांक सुविधा सयत सरळ जोडटात. दिसपट्टें जिवीत सुलभ करपाच्या मोखी सयत ईज ऑफ लिव्हिंग हाका प्राधान्य दितात. फाटल्या दशकांत राष्ट्रीय मोखी जनभागीदारीच्या माध्यमांतल्यान साध्य करपाचो यत्न केला. महत्वाच्या राष्ट्रीय अभियानांक जन आंदोलनाचें रूप दिलां. गांवांगांवांनी, शारांनी थळाव्या संस्थांक प्रगतीशील बदलाचें माध्यम केल्यात. विकसीत भारताचें निर्माण ही सगळ्या देशवासियांची सामुहीक जापसालदारकी. समाजांत असीम शक्त आसता. सरकारान केल्ल्या यत्नाक समाजाचो सक्रीय पाठिंबो मेळ्ळ्यार क्रांतिकारी बदल येतात. देखीक आमच्या देशवासियांनी डिजिटल पेमेंट वेवस्था खूब व्हड्या प्रमाणांत आपणायल्या. आयज विश्वाचे अशात परस चड डिजिटल वेव्हार भारतांत जातात. ल्हानांतल्या ल्हान दुकानांत सामान घेवपा सावन रिक्षाचें भाडें दिवपा मेरेन डिजिटल भुगतानाचो वापर विश्व समुदाया खातीर प्रभावशाली उदाहरण जालां. म्हाका आस्त आसा की अशेच तरेन हेर राष्ट्रीय मोखी साध्य करपांत सगळे देशवासीय आपली सक्रीय भागीदारी पार पाडटले. मोगा देशवासियांनो, फाटल्या वर्सा आमच्या देशान ऑपरेशन सिंदूर वरवीं दहशतवादाच्या तळांचेर अचूक हल्लो केलो. दहशतवादाची कितलीशेच तळ नश्ट केले आनी कितल्याशाच दहशतवाद्यांक सोंपयले. सुरक्षेच्या मळावेल्या आमच्या आत्मनिर्भरतायेन ऑपरेशन सिंदुराच्या इतिहासीक यशाक शक्त दिली.
सियाचेन बेस कॅम्पांत वचून म्हाका शूर सैनिकांक सामके कठीण परिस्थितींत लेगीत देशाच्या राखणे खातीर पूर्णपणान तत्पर आनी उत्साही पळोवंक मेळ्ळें. भारतीय वायुसेनेच्या सुखोई आनी राफेल ह्या झुजारी विमानांतल्यान उड्डाण करपाची संद लेगीत म्हाका मेळ्ळी. म्हाका हवाई दलाच्या झूज कौशल्याची माहिती जाली. हांवें भारतीय नौदलाच्या देशांतच तयार केल्ल्या विमानवाहू जहाज INS विक्रांतची असाधारण क्षमताय पळयली. हांव नौदलाची पाणबुडी INS वाघ शिरांतल्यान दर्याच्या खोलाये मेरेन गेलें. पांयदळ, हवाई दळ आनी नौदलाच्या शक्तीच्या आदाराचेर आमच्या सुरक्षा क्षमतेचेर देशवासियांक पुराय विश्वास आसा. मोगा देशवासियांनो, पर्यावरण संरक्षक ही आयची खूबच म्हत्वाची प्राथमिकता आसा. म्हाका ह्या गजालीचो अभिमान आसा की पर्यावरणाकडेन संबंदीत कितल्याशाच मळांनी भारतान विश्व समुदायाचें मार्गदर्शन केलां. सैमाकडेन मेळ घालपी जीवनशैली ही भारताच्या संस्कृतीक परंपरेचो भाग जावन आसा. हीच जीवनशैली विश्व समुदायाक दिल्ल्या आमच्या संदेश लायफस्टायल फॉर एनवायरमेंट म्हणल्यार लायफ चो आधार आसा. आमी अशे यत्न करुया जाका लागून फुडल्या पिळग्यां खातीर धरती मातेची अमूल्य संसाधनां उपलब्ध उरतली. आमच्या परंपरेंत पुराय सृश्टींत शांतताय उरची म्हणून प्रार्थना करत आयल्यात. पुराय विश्वांत शांतताय पूर्ण वेवस्था प्रस्थापीत जाल्यारूच मानवतेचें भविष्य सुरक्षीत उरूंक शकता. संवसाराच्या कितल्याशाच भागांनी पाताळिल्ल्या अशांततेच्या वातावरणांत भारत विश्व शांततायेचो संदेश प्रसारीत करता. मोगाळ देशवासियांनो, हें आमचें भाग्य आसा की आमी भारत भूंयचे रहिवासी आसात. आमचे जननी जन्मभूमी खातीर कवी गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकूर हांणी म्हटलां, ओ आमार देशेर माटी तोमार पोरे ठेकाई माथा. म्हणल्यार, हे म्हाज्या देशाची माती, हांव तुज्या पांयाकडेन म्हजी तकली बागयतां. हांव मानतां की प्रजासत्ताक दीस देशभक्तीच्या ह्या प्रबळ भावनेक आनिकूय घटमूट करपाच्या संकल्पाची संद आसा. येयात आमी सगळे मेळून राष्ट्र प्रथमच्या भावनेन काम करून आमच्या प्रजासत्ताकाक आनिकूय गौरवशाली करुया. हांव परत एकदां तुमकां सगळ्यांक प्रजासत्ताक दिसाची काळजासावन परबीं दितां. म्हाका दृढ विश्वास आसा की तुमचें जिवीत सूख, शांतताय, सुरक्षा आनी सौहार्दान भरिल्लें आसतलें. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या उज्वल भविश्याची मंगल कामना करतां. देव बरें करूं. जय हिंद, जय भारत.